शिवोलीमतल्या मायना पंचायती लागसर उज्याचो अपघात जाल्ल्यान वाठारांत भिरांत निर्माण जाल्या। ह्या घटणुकेन फेड्रिक डिसोजा ह्या 73 वर्सां पिरायेचो दादलो जखमी जालो। ताच्या काळजीदार आनी सादूर शेजाऱ्यांनी ताका रोखडोच सोडयलो आनी ताका बेगीन आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेले आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसा। माहिती मेळ्ळ्या उपरांत अंजुना पुलीस स्टेशनाचे PI सूरज गावस, PSI विराज नायक हांच्या वांगडा पुलीस कर्मचारी, उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी आनी वीज खाते थंय धांवले। वेळार उजो नियंत्रणान हाडून चड लुकसाण जालें ना। डेट आसा तितून आमकां एक अरावंड एट 21:41 कॉल येयलो घर पेटला म्हणून। सो आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी येना फुडें हांगासर इमिडिएटली फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी पयल्यान पयलीं आमी पावच्या पयलीं थंयसर केअर टेकर आसलो तेणी ताका इंजर्ड आसलो पर्सन एकटो, ताका नेम तेजें फेड्रिक्स डिसोजा एज 73 तेणी ताका पयले भायर काडलो आनी मागीर आफ्टर दॅट आमी LPG आसलो भितर एक सिलिंडर तो फायर फायटींग करतना भायर काडलो आमी आनी फायर एक्सटिंग्विश केलो। सो मायट बी इन्वर्टर आसलेलो थंयसर आनी AC मायट बी शॉर्ट सर्कीट। तेजे हॉल आसले ते कंप्लिटली फायर जाला ताका। बेडरूम आमी सेफ केला आनी कांय नासलें तेजें फर्निशींग कितें आसलें तें डिस्पर अरायवल ऑफ अस ताका शिफ्ट केला। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।